दक्षिण गोंयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आणि हेर पर्यटन आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपक्रमांचेर बंदी घाल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांणी हे विशीं आदेश जारी केला. ह्या आदेशांत म्हणला दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी पुलिसांनी दिल्ल्या अहवाला प्रमाण जिल्ह्यातल्या पर्यटनाच्या संबंधित आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपकरणां वापरतात. हाका लागून जिवीत तशेंच मालमत्तेचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा. अशे सुवातेर उज्याचो वायट परिणाम, दाट धुंवर साचप हाचेर आशिल्ल्या मदीं भंय, चेंगराचेंगरी सारकिल्ली परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. जनतेक निर्माण करपी धोको टाळपाक हो निर्णय घेतला. हे प्रमाण बँक्वेट हॉल, खासगी कार्यावळ थळां, नायट क्लब, बार, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस, रिसॉर्ट्स, बीच शेक वा पर्यटनाच्या संबंधित हेर आस्थापनांच्या भितर फोग, स्पार्कलर्स, आतिशबाजी इफेक्ट्स, फ्लेम थ्रोवर, स्मोक जनरेटर अशे जायते उजो वा धुंवर निर्माण करपी तत्सम उपकरणांचेर बंदी घाल्या. हे आदेश मोडटल्यांचेर खर कारवाय करतले. FIR दाखल करपाचो अधिकार उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या हातांत आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.